नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। दांडेली बेळगाव नवीन बस सुरू केल्यान प्रवासी लोकांत आनंदाचे वातावरण दिसते असा। दांडेलीतल्यान बेळगाव वचूक कोरोना लॉकडाऊन सुरू जाल तेन्नाच्यान बसेस कमी असा। सध्या कारवार मार्ग बंद जाल्ल्यान गणेशगुडी जगलबेट या भागातल्या लोकांक खानापूर बेळगाव वचूक कठीण जाला। जाल्यार दांडेली डेपोक विनंती केल्यानंतर बुधवारच्यान दांडेली ते बेळगाव ही नवीन बस सुरू केलात। ही बस सकाळी 7 वाजता दांडेलीच्यान सुटता। आवेडा, गणेशगुडी, जगलबेट नंतर 8:15 वाजेक रामनगर पावता। नंतर नागरगाळी, हळशी, नंदगड मार्गाच्यान 11 वाजता बेळगाव पावता। परत ही बस सांजे 5 वाजता बेळगावच्यान सुटता आणि 8 वाजता रामनगर जाल्यार 9:30 वाजता दांडेली पावता। या बशीचो या मार्गार आशिल्ल्या खेड्यात रावतल्या नागरिकांक खूब इतलो उपयोग जातलो। वो चांदी की सब आ रही है क्या करा रहे बस से आ रही है तो पड़ते नहीं क्या रहे रस्ते भी सब भी निकल रहा कहाँ था तू इले मार के रे इले मुंडोड गाडीकच मारूया रे रिक्षा हां अभी मारना पड़ा फोटो मारा रे फोटो मारा। कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामपंचायती भागायवचे शिरवे गावचे निवासी श्रीमती सुनंदा लक्ष्मण नाईक हेमगेले 3 ऑगस्ट 2021 मंगळवाराक रात्रीन निधन झाले। प्रेमळ उलण्यान सगळ्याक मात्र वाचलेन पळयचे हेमगेल्या निधनाक खूब लोकांन शोक व्यक्त केला आणि तेमगेल कुटुंब सदस्याक दुःख सहन करची शक्ती दिवं म्हणून देवा कडेन प्रार्थना केलात। यल्लापूर एमएलए शिवराम हेब्बार हेमका परत मंत्रीपद दिले। आज तेमी प्रमाणवचन घेले। कर्नाटक राज्याचे नवीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमगेल्या पुढाकाराच्या सरकारात परत मंत्रीपद वाटप केले। यल्लापूर एमएलए शिवराम हेब्बार हेमका परत एकपटी मंत्रीपद दिले। तसेच जिल्हा मंत्री जावन परत शिवराम हेब्बार हेमी प्रमाणवचन घेले। तेजेन यल्लापूर अंबेड सर्कलात बीजेपी कार्यकर्त्यान आज फटाकी लावन उमेद आचरण केली। तसेच सगळ्याक गोडशे वाटप केले। जोयडा तालुक्याच्या सुळगेरी ग्रामात पावसान आणि हुवारान नुकसान झालेल्या प्रदेशात एसी विद्याश्री चंदरगी हेमी भेट दिली। हुंवारान सुळगेरी ग्रामाच्या व्हळात माती आणि रती येऊन उदाक होऊन होत नसताना लोकांच्या शेता जमनीत आणि घरात घुसले। तेजेन व्हळाची माती काढूक क्रम घेऊक पंचायत राज इंजिनियरिंग विभागाच्या अधिकारीक एसी विद्याश्री चंदरगी हेमी सूचना दिली। हुंवारान शेत आणि घराक नुकसान झाले पळयले एसी हेमी स्थानिक लोकांकडच्यान नुकसानाची माहिती घेयले आणि घर कोसळलेल्या लोकांक काळजी केंद्रात राहूक सांगले। कारवार सुळगेरी बस संचार परत सुरू करूक केएसआरटीसी डिपो मॅनेजराक सूचना दिले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड प्रकरण वाढते आशिल्ल्यान जिल्ह्यात कठीण नियम लागू केलात। देवस्थानात कसलीही सेवा स्वीकार करचे निषेध केला। तसेच लग्नाक मात्र 50 लोकांक अवकाश असा असे आदेश जिल्हाधिकारी हेमी दिलो। कर्नाटक राज्यात कोविड थर्ड वेव्ह येवच्या भयेच्या मधी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड प्रकरण दिवसांदिवस वाढू लागलात। गेल्या महिन्याच्या अखेरेपर्यंत 30 ते 40 प्रकरण मिळतेत आशिल्ल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आता 70-80 प्रकरण पत्ते लागू लागलात। परत कोविड खूप प्रमाणात पसरचे आडोक जिल्हाधिकारी मुल्लई मुईलन हेमी
कठीण नियम लागू करून आदेश केला. राज्य सरकारान कोविड नियंत्रणाक संबंध जिल्ह्यात कोविड प्रकरणाची स्थितीगतीच्या आधाराचेर कोविड नियंत्रणाक जास्त नियंत्रण क्रम घेवंक जिल्हाधिकारीक निर्देशन दिला. तेजेन जिल्ह्यात कोविड प्रकरण वाडत आशिल्ल्यान परिणामकारी नियंत्रणाक आता कठीण क्रम घेयला. देवस्थानात खंयची बी सेवा स्वीकार करूंक अवकाश ना. देवालया दर्शनाक मात्र अवकाश. ते बी सगळे कोविड नियम पालन करूनच देवस्थानात किंवा धार्मिक स्थळात प्रवेश करूंक अवकाश आसा. दिवसाक एक पटी धार्मिक स्थळ सॅनिटायज करूंक जाय. ही सगळी जबाबदारी धार्मिक स्थळाच्या प्रशासनाली उरतली. लग्नाक 50 लोकांक मात्र अवकाश आणि लग्नाक ज्या ज्या तालुक्याच्या तहसीलदारा कडच्यान परवानगी घेवंक जाय. तशेंच लग्नाक कोविड नियम पालन करता की ना पळयचे काम स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या PWD जबाबदारी उरतली. दुसरे राज्याच्या नेवच्या लोकांन राज्याच्या सीमेचेर आणि रेल्वे स्टेशनाचेर कोविड RT-PCR टेस्ट केले निगेटिव्ह सर्टिफिकेट 72 तासां भितरले दाखोवंक जाय. हो नियम वॅक्सिन घेयल्याक आणि वॅक्सिन घेयन जाल्ल्याक बी लागू जाता. विशेष म्हटल्यार केरळ, महाराष्ट्राच्यान येतल्याक RT-PCR सर्टिफिकेट कंपल्सरी उरूं जाय. जिल्ह्याच्या प्रवासी स्थळाक बी कोविड नियम पालन करूंक जाय. तशें म्हूण जिल्ह्याच्या प्रवासी स्थळाचेर पोलीस नेमणूक केलात. जिल्ह्यात खंयच्याय बी क्षेत्रात जो नियम पाळना तेंचेर कानून क्रम घेतले आणि ही जबाबदारी जिल्ह्याच्या SP-क सोपयली आसा अशें जिल्हाधिकारी मुल्लई मोइलन हेमी सांगला. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಂಡಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಸೇವಾ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳು, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 1 ವಾರ ಇಲ್ಲ 10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಇದನ್ನ ಗಂಟಲು ದ್ರವನ್ನ ಪಡೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಪಟ್ಟಂತೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಪಟ್ಟಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ. 100 ಜನ ಅಂತ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 50 ಜನ ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 50 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿರೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ 24/7 ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿತಿನ್ 72 hours, ವಿತಿನ್ 2 days 48 hours ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಾ ಊರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ आदेशांना नीडिद्वी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 68 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 68 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 11, अंकोला 8, कुमटा 18, होन्नावर 15, भटकळ 2, शिर्शी 1, सिद्धापूर 4, यल्लापूर 8 आणि जोयडात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळाली.
आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 53,425 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळिल्ली. त्यापैकी 52,203 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 487 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत कोरोनापायन उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 735 लोकांले मरण झाला. आयचं इतलंच न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.